अलाव केला. पण आज अनेक लोकांची तुम्ही अलावही केला ना. आम्ही आणि कॉलिंग अटेन्शन तुमका रूल खबर आसा. तुम्ही ह्या हाऊसाचे सिनियर मेंबर आसात. स्पीकर म्हणून कॉलिंग अटेन्शन 24 आवर्स अर्जंट इम्पॉर्टंट मॅटर्सवर हांव घेता. मान्य विरोधी पक्ष नेते, तुमका हांव परत एकदा सांगता, या सभागृहाचं कामकाज दनपारा 12 पर्यंत हांव स्थगित करता. स्पीकर सर वो तुम्ही पहिली घेयात. हांवें तुमकां परत एकदा सांगलें समजून. म्हाका तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास घेवपाक दियात. ताच्या खातीर सरकाराचे लाखांनी रुपया स्पेंड जातात. तुम्ही रूल 69 परत एकदा पळयात. या सभागृहाचे कामकाज दनपारा 12:30 पर्यंत तहकूब करता. विरोधी पक्षान चुकीचो पायंडो घालचो न्ही. हे सभागृहाचे वर्तन सगळे लोक पळयतात. हे सगळ्यांनी भान दवरची. म्हाका हे सभागृह चलोवंक दिवचें. हांव सभागृहाचे कामकाज 12:45 पर्यंत स्थगीत करता. I may be allowed to move the calling attention which I have put. Fear and apprehension in the mind of the goals regarding fish is brought to be sold from out. दनपारा 2:30 पर्यंत सभागृहाचं कामकाज तहकूब करता. So, Speaker sir, hukumshahi zala when half of the house, when all the members of the opposition have moved this motion for adjournment, I think. एक मिनिट, काहीच रेकॉर्डाचेर वयचे ना. तुम्ही हुकुमशाही जो शब्द वापरला तो फाटी घेवात. हुकुमशाही हो शब्द काढून उडयात. सभागृहाचं कामकाज फाल्यां 11:30 पर्यंत तहकूब करता. डॉक्टर जे आमकां अनेक येवन सांगतात की ही जर लागवड जर हांगा गेल्ली आसत जाल्यार तेजी अनेक लोकांक ते खतरनाक दुयेंसां जावंक शकतात. आयज आमचे कडेन आमी अशें म्हणनात. आज सीएम देवा कृपेन बरें जावन येयले. सगळ्यांक आमकां बरें जावन येयल्ली जाय आशिल्ली. गेल्ले असेंब्ली सुद्दां आमी तेंच्या आरोग्या लागून आमी असेंब्ली कटल केली. तांकां सहकार्य केलें. आनी आयज तसलीच भयानक दुयेंसां कोणाक जावची न्हू. असली दुयेंसां ह्या फॉर्मालिनात जे हांगा गेले उपरांत जावपाक शकता अशें डॉक्टर सांगतात. आतां सीएमा सारको मनीस एक उपचार घेवपा खातीर पर राज्याक वचपाक शकता, वचपाकच जाय. पूण सर्वसाधारण मनशाक जर फाल्यां लागवड जाली जाल्यार तो मनीस खंय वयतलो. तो बारीक विशय न्ही हो. सीएम बरें जावन येयले, आमकां जाय आसलें आनी बरें देवा कृपेन ते बरें जावन येयले, येवपाकच जाय आसलें. पूण जे सर्वसाधारण मनशाक जर फाल्यां ही लागवड जाली जाल्यार कोण हेका जबाबदार. दोनूय पार्टयेचें हें फिक्सिंग जाल्लें आसा. ही मॅच फिक्सिंग जाल्ली आसा की तुमी डिजरप करा. आनी कित्याक डिजरप करा? तांचेर फर्मण मारलेलें आहा डिजरप करपाक. एक संकट आयलो, एक प्रॉब्लेम जालें, दॅट डजंट मीन सोल्युशन काडूं नये. तुमी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आनी सरकारान मेळून हाजेर एक सोल्युशन काडपाक जाय. कितले दीस तुमी नुस्तें बंद दवरतले? प्रश्न असो पडटा की FDA ऑफिसान पुलीस प्रोटेक्शन कित्याक जाय पडटा? नुस्त्याचे ट्रक इन्स्पेक्ट करपाक FDA लोक भियेता कित्याक? चीफ मिनिस्टराच्या उतराक कितें वालोर आसा काय ना, हे व्हडले प्रश्न आज गोंयकारां समोर आसा. आनी आमी अशी आशा करता की फाल्यांच्या दिसान तरी काँग्रेस हे प्रश्न ऑपोजिशन पार्टी म्हणून वयर सरजयतले आनी सरकार हाजें उत्तर दितलें अशें आमकां आशा आसा.